नमस्कारू. विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वाभिमान पौलाक तुम सगळ्यांके स्वागत. आज आमगेल सोयरेसची सुमार एक 30 वर्ष दोनो तंत्रज्ञानाचे अनुभव आशिले. एक विजनरी नायकू आणि उद्यमी श्री राजेंद्र शेणै एल्कोट टेक्नॉलॉजीज ताजे कोस फाउंडर म्हळ्यार सहसंस्थापक आणि सीईओ वै. आजी हांगेल नायकत्वांतू 70 पशी चड बँक्स आणि आर्थिक संस्था म्हळ्यार फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स सेवा दितसच्यानी. तशीची 230 पशी चड प्रोफेशनल्साले टीमा ಒಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಚ್ಚಿನ್ आणि कोयमुत्तूर हांग पुराय हांगेल सेवा दितसची हांगेल टेक्नॉलॉजी सांतू. हांगेले शिक्षण हांगाची आमगेल मंगळूर लगीच आशिले कटपाडींतू SVS प्राथमिक शाळा, कासिया हायस्कूल, उडपाचे MGM कॉलेज आणि TMA पै पॉलिटेक्निक कॉलेजांतू शिक्षण जातरी सिक्कीम मणिपाल विश्वविद्यालय सुकून ITंतू BSc आणि MSc पदवी प्राप्त केला. एक प्रोग्रामर जावन वृत्ती सुरू करून मुखेल कन्सल्टंट मागिरी असिस्टंट वाइस प्रेसिडेंट ताई आणि कामार असून 2012 स्नेहिताल ಒಟ್ಟು एल्कोट टेक्नॉलॉजीज हांगाची मंगळूरांतूची स्टार्टअप कंपनीचे स्वप्नाक नावाधिक स्थिर संस्थे जावन हांनी रूपांतरित केला. आजी आम्ही फक्त एक सीईओ म्हूण नाही पण एक सान गावांत सुकून आपणान पळयलेले स्वप्नाक वास्तवांत रूपांतरित केलेले यशस्वी उद्यमी श्री राजेंद्र शेणै हांका आमगेल वाहिनींतू आदरणीय जावन स्वागत करया आणि हांगेले संदर्शनांतू आणिके मस्त सकಡೆ विचारू हांगेला ऐकूया. नमस्कार. नमस्ते नमस्ते माय. थँक्यू मुख्य संदर्शन आपल्याला. येस. आता सुरेख आम्ही मुखार वचे पश पुढे तुमगेले एक प्रत्येक यशस्वी मनशाल मागशी केदाय एक सरळ आरंभ असता. तशीची तुम्ही सान गावांतू वाढून येतना खंयची नमुने मौल्य कशी तुम्ही आयलींची आणि तुमगेले थॉट्स प्रोसेसाक म्हळ्यार विषय तुमगेल थिंकिंग प्रोसेसाक कसले अडिपाय आशिल्ले म्हणून सांगता हांवें. ॲक्च्युली मिगेल गांव कटपाडी. सो मिगेल ल्हान लक्ष्मीनारायण शेणै म्हणून सांगलो सिंडिकेट बँकांतू काम आसलो. सो हांव सान देखून आमगेले घर कटपाडी देवस्थान सुತ್ತ वेंकटरमण देवस्थान सुತ್ತ आशिल्ले. सो कजन अष्ट देवस्थानांतूच आमी चड टायम स्पेंड करलो. बरो टायम अंतू थंयच म्हळ्यार आमगे चड टायम देवस्थानांत वता आशिल्ले. सो सान देखून ते एक देवस्थानाचे एक मस्त इन्फ्लुएन्स आसा म्हाका. पुरा एक फंक्शन वचची की सेवा करची की सो ताजे निमित्त केन्ना तूं एक देवस्थान लगेच म्हणजे मौल ऑटोमॅटीक ऑटोमॅटीक येता. तशीच हांव एक 1974 गेल्लो हांव. 1974 to 1987 कटपाडी आशिल्लो हांव. सो मिगेल शिक्षण पुरो SVS प्रायमरी स्कूल पुरो जाल्लें. कन्नड मीडियम की कन्नड मीडियम वय कन्नड मीडियम. सो मागीर कशें जालें मिगेल खेळची ಸ್ವಲ್ಪ चड जालें. अन्न दिसलें वो आनी अशीच व्हडलें म्हण जालें रे आनी अंतू चड जाता म्हूण सांगून म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ शिस्त येवका म्हूण सांगून मंगळूरांतू रामकृष्ण आश्रमांतू बालक आश्रम घाल्लें. सो हांव 8-9 3 वर्ष हांव काशी हायस्कूल शिकलें थंय राबून घेवन. तुमगेला 8-9 वर्ष 8-9 तांची क्लास. ओके ओके. सो थंय कशें जालें म्हळ्यार मिगेल लायफ पळोवचें चेंज जालें. एक्चुअली म्हळ्यार सकाळीं 4-5 गंटे उठोवचें, तुमगेलें काम तुमी करचें, मागीर ते वय आश्रमाक काम करचें, कुकर पेन पुसोवचें, गार्डनाक काम करचें, रांदपाक हेल्प करचें म्हळ्यार तितलें एक शिस्त पळयली हांवें. तितली शिस्त पळयली. एका पटी मिगेल लायफ पळोवचें चेंज जालें. त्या 3 वर्सांच मिगेल ते स्टे आजी ते मिगेल लायफ म्हाका हांव कशें केलें रे हांव कसं करना तर फिलींग म्हाका म्हळ्यार व्हेरी नायस. सो तें तुमचे फाउंडेशन आय थिंक मस्त म्हळ्यार खंयचे फॉर्मेटिव्ह इयर्स 3 वर्स मस्त जालें. सो त्याची तेन्ना देखून कशें म्हळ्यार कांय पूण एक करता लायफांत बट बिझनेस करची म्हूण केन्ना लेखिल्लो ना म्हळ्यार
ऍक्च्युली तो आमगेले फॅमिली पळयला री कष्ट आशिल्ले ते पै फॅमिलीन पुरा जनाक एक सिंडिकेट बँक आनी कॅनरा बँक म्हणटा आमचे खाली एक जनरेशनाक तांणी काम दिलें त्या जनरेशनाक काम दिले निमित्त तांकां चेडू शिकोवचें मेळ्ळें 2 बँकान सहाय केलो सहाय केलो वय, सो त्या सहाय केले निमित्त आमकां एक वय. आमी Opportunity मेळ्ळी. चेडू वय. शिकोवचें वय. सो तशें त्या एक मुगेल्या मनांत केन्ना आशिल्लें म्हळ्यार कसं केल्यार एक 4 जनाक Very good. हेल्प जावची तशी करता म्हण आशिल्लें बट फायनान्शियल ताका फायनान्शियली पावर त्याला सपन आशिल्लें. सपन आशिल्लें वय. सपन आशिल्लें बट जास्त कितें आपूण गोत नाशिल्लें आनी एक कसं म्हळ्यार ओनरशीप घेवचें एक म्हाका फूड दुखून आशिल्लें पण हांव कामां आसल्यार हांव कामां आशिल्लो म्हणून हांव केन्ना लेखचें नाशिल्लें मिगेलेची हांव करता म्हण तें स्टार्ट दुखून म्हाका आशिल्लें त्या प्रमाण मे बी मुगेलें तें सान दुखून वय. ते सान गांवां रब्बून हें आशिल्लें निमित्त म्हाका ते एक्स्ट्रा एक एफर्ट घालचें आयलें की म्हूण म्हळ्यार आतां चेडू आमगेल्या पुता पळयलें री तशी तितले एफर्ट घालता म्हण दिसना म्हळ्यार तांणी प्रिविलेज म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशन वय, वय, वय. सो ते एक तांकां रेडी मेळ्ळा म्हणके जाता सो ग्राउंडेड आसा ग्राउंडेड ते फावंडेशन ग्राउंडेड आसा केन्ना आमी भायर कोणें सांगल्यार मात्र हो एक फाउंडर हो सीईओ म्हण एक मागता वच शिवाय आमगेल्या मनांत आमी आजी काम करतलेच तशें रायट जाल्यार तुमकां ते सान आसतना ते तुमगेले चिंतन एक मस्त लायक हाडी पाहिजे करेक्ट लायक विशय आज तुमगेले ते समस्या पुरो आशिल्ले ते सोडवाच्याक न्ही बाय थोडे लिडरशिपाक म्हळ्यार मेनली एक डिसिजन घेवचें कॉमन सेन्स म्हळ्यार बॅकग्रावंड कसं म्हळ्यार हांव खंय दुखून आयला म्हण उडगास केल्यार पुरो म्हाका हांव कसं लूज करचें ना म्हण एक फिलींग येता म्हाका करेक्ट व्हेरी हांव खंय दुखून आयला हांव खंय पळोवला हाजी सो खंय दुखून आयला हांगा आयला न्हू सो आनी म्हाका लूज करूं काय ना म्हण खंडीत तें एक मन आसलें न्ही खंयचे भंय आसना भंय आसना. इतले कश्ट आसले भंय आसना वय वय 100% करेक्ट तशीच आतां तुमी डिप्लोमा केले मागीर सिक्कीम युनिवर्सिटीन ताका कसं म्हळ्यार एक्चुअली हांव 11th 12th सायन्स घेतिल्लें सो म्हाका लायक मार्क मेळ्ळी म्हळ्यार इंजिनियरींग फ्री खंय गेले 11 12 MGM कॉलेज MGM. सो हांव शिकचें वचपाक स्टार्ट केलें 2007 अपास हांव करता अपास शिकून कंटिन्यू करता आफ्टर वर्किंग फॉर 95 to 2007 म्हळ्यार कितलो वर्सां 5 7 12 years वर्किंग फॉर ए कंपनी वय ते खंयची खंय कंपनी काम करता हांव लेझर सॉफ्ट म्हण आशिल्लो Oh. मागीर पोलारीस म्हण जालें इंटरनेट आजीक हांव म्हणटा केन्ना स्किल इम्पॉर्टंट हार्ड वर्क इम्पॉर्टंट एज्युकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट व्हेरी गुड आणि तशीच तुमकां ते एज ए कसं काम करता आशिल्लें लेझर एक्चुअली मिगेल हांवें कॅरियर लेझर मिगेल सेकंड जॉब फर्स्ट जॉब हांव मणिपाल ग्रुपांत जॉइन जाल्लो तांगेले फायनान्स कंपनीज मस्त आशिल्ले सो म्हाका थंय एक्चुअली तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार अडिपाय एक फायनान्स कंपनी कसं करता ती ते म्हाका नॉलेज थंय मेळ्ळें थंय 3-4 वर्सां प्रोग्रामर जावन काम केलें सो 99 म्हाका लेझर सॉफ्टवेअर मेळ्ळें प्रोग्रामर ऑफ कंप्युटर्स तांगेले इंटरनल सिस्टम मेंटेन करचें तांगेले फायनान्स कंपनी पळय चलोचेक एक मिगेले तांगेले सॉफ्टवेअर आशिल्लें ते सॉफ्टवेअर हांव काम करता आशिल्लो वंडरफुल लायक एक्सपिरियन्स सो 4 वर्स म्हाका एक्चुअली फायनान्स कसं म्हूण म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ आयडिया मेळ्ळें मागीर म्हणल्यार काम म्हाका लेझर सॉफ्टवेअर ते बँकिंग सॉफ्टवेअर कंपनी ते सो फायनान्स देखून बँकिंग आयलो ते कसं म्हाका त्या फायनान्स नॉलेज आशिल्लें निमित्त विंगडाक ಸ್ವಲ್ಪ चड म्हाका आयडियाज आयले ते म्हाका एज ए कसं आशिल्लें सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून सांगता मग तेंची म्हाका सादारण 99 देखून 2012 ते एक 13 years काम केलें ते एक्चुअली मिगेले लायफांतू एक कसं एक आजी कंपनी आमगेले कंपनी 13-14 चलता म्हळ्यार तेंचे एक म्हाका नॉलेज ते शिकील पार्ट सिकिल पार्ट कशी कस्टमर हँडल करता कशी स्टाफा पळोवन घेवता म्हगेले बॉस निगेले कंपनीचे फाउंडर तशें आशिल्लो तो तागेले मस्त क्लोजली वर्क केलें मस्त शिकूंक मेळ्ळें कशी जन ट्रीट करता कशी जन हें करता मागीर तसो मस्त आज काल मेळचें ना म्हणत तुमकां शिकूंक मेळ्ळें शिकूंक मेळ्ळ्या पशी तुमी ते शिकून काडलें आनी व्हेरी गुड कंप्लीट ओनरशीप घेतली म्हळ्यार काम आसता म्हणून केन्ना म्हाका एक दीस फिलींग येयली हांवाची मिगेली कंपनी म्हूण सांगून हांवें कोण घेना ते कसं जावन आशिल्लें सिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन स्टार्ट जॉइन जाला लास्ट AVP ते येयला इवन लास्ट वर्स हांव सोडचे फुडें म्हाका इवन एवॉर्ड बरें मेळ्ळें 15,000 जाणां म्हाका एकले मेळ्ळें वर्क यू वर्क व्हेरी गुड कंग्रेट्स फॉर दॅट व्हेरी गुड म्हळ्यार केन्ना म्हणटा म्हळ्यार बॉस लायक अस म्हणजे ऑटोमॅटीक
जनवर खंडित फॉलो करतात ते. फॉलो करता आणि ते कन्सल्टंट म्हणून कन्सल्टंट म्हणजे ऍक्च्युली कसं ऍक्च्युली सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणजे सॉफ्टवेअर मात बरेच कन्सल्टंट कसं म्हणजे ताका दोन्ही नॉलेज असतं ताका डोमेन नॉलेज असतं ताका टेक्नॉलॉजी वगैरे असतं पण कस्टमर हा कन्सल्टंट मग कसं आहे मग ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊನೆ ಕಟ್ತಾ म्हणजे कोडिंग शिकत बट त्यामुळे तुका कस्टमर रिक्वायरमेंट परत घेऊन ते सॉफ्टवेअर रेडी करचेस न्हू त्या मध्ये एक जॉइन जावक ऍक्च्युअली मग ताका टेक्नॉलॉजी ಗೊತ್ತಾಸ್ಕ दॅट टेक्नॉलॉजी ಗೊತ್ತಾಸ್ಕ ताका रिक्वायरमेंट ಗೊತ್ತಾಸ್ಕ डोमेन ಗೊತ್ತಾಸ್ಕ कारण मस्त करू शकता अच्छा म्हणजे तू एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर करत जाऊ तशी तू ताका डिझाईन करून देऊ अशीच कर का म्हणून सांग त्या रिक्वायरमेंट कस्टमरला घेऊ का कस्टमर कसं जाई त्या कन्सल्टंटाला मागीर हो हो म्हणजे कसं नाही एक बिझनेस आहे एक तुम्ही सॉफ्टवेअर करता म्हणजे बिझनेस रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट म्हणून असता तांचो पुरो घालून असता या बिझनेस हाका हें पर सॉफ्टवेअर जावका हें पर स्क्रीन्स जावका हें पर इनपुट्स घेवका हें पर रिपोर्ट्स जावका तें पुरो एक तांकां रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट करून सॉफ्टवेअर इंजिनियर हाडतो जावं तशी ताका डिझायन डॉक्युमेंट करून दिवका त्यामुळे इट इज अ टेक्नो फंक्शनल जॉब ओके मला टेक्निकल ಗೊತ್ತಾಸ್ಕ फंक्शनालिटी बरे ಗೊತ್ತಾಸ್ಕ होय so ते ಕೂಡಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ सुलभ ना ಸುಲಭ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ डू दॅट सो आता कन्सल्टन्सीचं कोण सोल्युशन्स आता होय. तुम्ही होय. तुमगेल कंपनी आता मी Elcode. आता ऍक्च्युअली पुढे कंपनी त्या लेझर सॉफ्ट 2009 आणि तो एक्वायर झाला एक गोड कंपनीने एक्वायर केला हो हो So ते- सोड कापड ना सोड कंपनी सोने त्या सोड एक 3 वर्ष काम केलं अच्छा 2009 टू 2012 त्यामुळे व्हडली कंपनी माय एमएनसी मला रे वय Petrol company वय काय. वय. बट ते कसं म्हणलं रे एक त्यांचे कंपनी त्यामुळे एक रिझन आजी मग आमकां मस्त ऑफर राहील कंपनी विकून कसं रे म्हणलं रे एक जन आज आमगे जॉईन झाले त्याने आमकां पळोवन जॉईन जावचे पाय तू एक कंपनी विकली म्हणून झाला रे तुका कसं नाही पाय हें आसा Rights rights आसा. आसा वय. तू जनरली तू कोणाक करता म्हणून जाल्यार तू कंपनी तुका करूं जायना म्हळ्यार तू विकले न्हू हम्म. सो सेम सिच्युएशन शायले एक नमुने म्हळ्यार वय. आमी- तू गेले म्हणून पडून घेतले अ, तिथले खाजीर केलं सो त्या निमित्त 2012 नजर ऍक्च्युअली त्या कंपनी लायक चंदकून पळोवंक घेतलो आमकां मस्त हें केलं म्हणजे somebody some owners आशिल्ले ना वचूंक सो पडलें. तें ಸ್ವಲ್ಪ आमकां वी वर नॉट कम्फर्टेबल मागीर आमी तेन्ना कसं म्हळ्यार त्या कंपनी तुमकां ऍक्च्युअली कसं म्हळ्यार बँकांत कोर बँकिंग म्हूण आसता मागीर तूं एक बँक ब्रांचाक गेले रे तुका एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करता तूं ना या. डेपॉझिट ओपन करता लोन आनी घेता वय. हें परत आनी ब्रांचेच करता ती हा. ना वय. त्या ब्रांचेत यूज करता कोर बँकिंग ओके त्या ब्रांचेत सुरवेक कशी? वय. कोर बँकिंग वय. म्हळ्यार कस्टमरान करका म्हणून दिला कस्टमरान म्हाका हांव ट्रान्सफर करता कस्टमरान डेपॉझिट ओपन करता ते डिजिटल बँकिंग येता डिजिटल बँकिंग म्हळ्यार मोबायल बँकिंग इंटरनेट बँकिंग UPI पुरा म्हळ्यार कस्टमरान करचे कस्टमरान करचे डिजिटल बँकिंग कसं ताका ऍप यूज हा ताका ऍप यूज करता आता पुढे कशें असेल म्हळ्यार कोर बँकिंग ब्रांचांत म्हळ्यार तुमी ब्रांच ओपन आसतना मात्र वचका ते आनी तुमकां चेकबुक घेवचे हें घ्यायचें आणि कोणी रजेर असल्यार ते मेळना काम करूच्या मागीर कसं आयलें ATM आयलें वय म्हळ्यार ब्रांच नासलेल्या टायमार तुमी ATM वचून दुड्डू काडयता ATM इज वन डिजिटल एक ATM ऑल्सो डिजिटल वय. म्हळ्यार तुमी वचून तुमकां कार्ड घालून दुड्डू काडयता नंतर येयलें तें डिजिटल बँकिंग एप्लिकेशन म्हळ्यार मोबायल बँकिंग इंटरनेट बँकिंग सो आमी येताना 2012-13 स्टार्ट करताना इंडियान ते डिजिटल ऍप तितले यायचे म्हळ्यार करता प्राजन डिजिटल बँकिंग म्हणटा वय 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 2012-13 वय. कसं म्हणून गोत्ता ना आम्ही कसं लेखलं आमकां कोर बँकिंग पुरो गुत आसा आमी त्यांची मोबायला घेवन येवया म्हणून स्टार्ट केलें व्हेरी गुड वय. म्हणजे घरकडे बसून जाला री वय वय खरंच. मात्र एक कसं म्हळ्यार बँकिंग विंगड इंडस्ट्री बरी नाही माय हायली रेग्युलेटेड मग तांणी कोणेय येवन अशें तांकां सॉफ्टवेअर दिवचें ना आता कोणेय एकलो ओपन करून हांव बँका सॉफ्टवेअर येता म्हळ्यार तांकां ते एंट्री मेळना ना. आमी कसं केलें सुरेख आमगेले गुर्ताच पुरो बँक्स आसा न्हू फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन बँक आशिल्लें सिंडिकेट बँक आशिल्लें आमचो गुर्त आशिल्लो वचून उरलांग घेवन आमी थंय दुखून थोडे थोडे यायचे आमी वय. तुमकां एक अवकाश मेळ्ळो अवकाश मेळ्ळो हय. रायट विश हय. रायट विश तशी एलकोड टेक्नॉलॉजी एलकोड म्हळ्यार आमी ऍक्च्युअली आमी लेझर सॉफ्ट मोगारी दवरलेले एल म्हणून म्हळ्यार फुडें कंपनी व्हेरी गुड सो एलकोड टेक्नॉलॉजीस टेक्नॉलॉजी म्हणून केल्ले आमी स्टार्ट देखून आमी कसं केलें म्हळ्यार जेवन आमी पळयलें बँका वचून ब्रांचा वचून पासबुक प्रिंट करता आसलीं लायनर बनवून एक प्रिंटर दवरून पुरो सो आमी कसं लेखलं तें पासबुकाचें आमी एक
मोबाईल ॲपार दिले रे हं. जेन्ना तितले थंय वचून प्रिंट करचे राबता म्हूण टाइम रश सो त्या पासबुक आमी केल्लेले फर्स्ट कॉर्पोरेशन बँकान आमी चान्स दिले एक्चुली ते परत मस्त हेल्प केलें मागीर कॉर्पोरेशन बँक आमी फुडें लेजर सॉफ्ट आसतना बरें काम करता आसलीची ते मोग आशिल्ले तांकां तांगे लिमीट तांणी दिवचे ट्राय केलें आमकां पूर आशिल्लो म्हणून आमी Starting इतले. स्टार्टींग पासबुक कंडपट्टे हिट जालें मागीर ते 27 बँकान घेतला आमगेले व्हेरी गुड विदीन पिरियड ऑफ 2.5 years ते आयडियाज लायक आयडिया ते कसं तशें म्हळ्यार तुगेले बँका एंट्रीज पुरो मोबायलान बेस्ट असेल ताका इंटरनेट जावका म्हण नाशिल्लें एक पाटी हाडूंक मात्र इंटरनेट जावका मागीर इंटरनेट नाका तूं अशी पासबुकशी पळोवत डिजिटल डिजिटल ओ ते दुखून आमगेले एक्चुअली जर्नी स्टार्ट जाली अच्छा व्हेरी गुड हय एक्चुअली आमी मस्त एक 5 चॅलेंजेस पुरो कसं 5-6 वर्ष आमकां कश्ट जालें मागीर म्हळ्यार या म्हणलो तुमकां बँका पुरो कश्ट म्हळ्यार एक तुमकां ऑर्डर म्हणल्यार तुमकां जोड दिनाच कुडले तुमी वचून तांकां एक बँक गॅरंटी म्हण दिवका अशी एक 100 रुपये तुमकां एक ऑर्डर दिल्या तांणी 10 रुपये तुमी बँक गॅरंटी दवरता थंय आनी काम सुरू करता काम सुरू करून काम कंप्लीट जाता तांणी जोड दिता कितले वगे काम करतात बाकी जायना न्हू नाही ना वय सो तेन्ना आमकां मस्त एक्चुअली आमी स्टार्ट देखून कसं केलें म्हळ्यार एक कंपनी तुमी साना आसतना मार्केटींग करून तुमकां जोड आसना तुमी कशें करत तुमकां जेन्ना करेक्ट टायमार सांबाळ दिवका आमी डे 1 देखून आतां 27 मंथ एंड जाल्यार 27 सॅलरी आमी घेता तशी आनी तुमकां नमून तुमी एक रेंट ऑफिस घेतला किंवा तुमी कोणाक वेंडर पेमेंट करता तें सेम डे जावन नेक्स्ट डे करता डायरेक्ट आमी स्टार्ट देखून आमी आमकां सांबाळ फायनान्शियल डिसिप्लीन सो आमी स्टार्ट देखून आमी केला जाल्यार आमकां कश्ट जाता आशिल्लें आमी त्या करता आशिल्ले बट आमकां कसं न्ही सांबाळ काडून आमी एक फॅमिली न्ही सोड म्हाका स्टार्ट करता 37 म्हाका आनी मिगेल 4 जण पार्टनर आसा तांणी पापा तशीच म्हळ्यार मिगेल बरीच आमी आनी आमी ओटू स्टार्ट देखून आमी ओटू काम करता सो आमी केन्ना आज ते 14 वर्ष जाला आमकां आज ते एक आर्ग्युमेंट वर आयिल्लो ना म्हळ्यार मिगेल कसं स्ट्रेंथ ताजेर काम करता तांगेल कसं स्ट्रेंथान काम करता ती आनी पुरो जेन्ना सपोर्ट करून घेवन आमी करता तें मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार जर म्हणटा दुड्ड आयले तुम पुरो चेंज जाता ती म्हणून आमी आजी दुड्ड आयला पण न्ही आजी आमी तसं चेंज जायना आमगेले मायंडसेट आमगेले रिलेशनशीप तशी आसा पूण आमगेले एम एकाची प्रोवोट करून तसं न्ही कसला मात्र कसले एक संस्था मुखार वच्चे आसलो मागीर तशी तुमकां बँकाक कसं जालें बँक आमगेले तसो कंपनी पळय न्ही कोणी बँकान आमी येता ती आमी वापस तांगेले क्वेश्चन घेवनाची आमकां गोतस कसं करता म्हणून आमीची परत तांगेले परत इन्फॉर्मेशन घेवन आमीच करून आमी इम्प्लिमेंट करून 4 वर 6 वर भितर करचे सुरू केलें तांकां ते एक ते पळोवन अभ्यास ना एक म्हळ्यार आमकां आमी एक 17-15-16 वर्ष एक्सपिरियन्स घेवन वचचे पडटा आमगेले नॉर्मली जन 2-3 वर्ष एक्सपिरियन्साचे डिफरन्स कळटा न्हू बँकाचे बँकान मागीर उगोर आमकां हें तुमी करता बाय तुमी करता म्हणून सुरू केलें आमी कशें केलें म्हळ्यार खंयचे एक बँका करता म्हणटा एक बँका खातीर करनी आमी कशें केलें म्हळ्यार करतना एटलिस्ट एक 5-6 बँक आमी दिवता जावका म्हण तशें केलें प्रॉडक्ट म्हणटा आतां आमी तांणी सांगल्या बरें आमी कोण दिलें म्हळ्यार सर्विसस येता सर्विसस म्हळ्यार तांणी तुका कसं काम दिवचें कोणाला की तूं करचें तूं तांकां पयसून दिवचें मागीर तांकां तुमी जावका म्हणना तांणी आनी कोणाक कंपनी घेवन तांगेले कंटिन्यू करायचें बट आमगेले बिझनस कशें म्हळ्यार कोणें आमगेलो एक सायन केलें म्हण जाल्यार एटलिस्ट एक 5-6 वर्स तांणी आमगेलो आसता ती मिनिमम कंटिन्यू करता चेड वस्तूक नासता बट हांव अशें म्हणचें म्हळ्यार तांणी विंगडा दिवचें ना म्हळ्यार ओनरशीप आमगेले आसता त्या प्रोडक्ट आमगेले आसता ते डिफरन्स सर्विसेस आनी प्रोडक्ट डिफरन्स सर्विसेस म्हळ्यार यू आर डुइंग तुम्ही प्रोडक्ट सो प्रोडक्ट कंपनी मस्त उणी आसता आतां म्हण तुमी मोबायल बँकिंग पळयल्यार आमगेले बरी एक ऑर्डर बँक वॉल्यूम पर हँडल करची म्हळ्यार एक 3-4 कंपनी मात्र अशी इंडियान सो आमी एक कंग्रॅच्युलेशन एक सान गांवान चुकून येवन हे पुराय तुमगेले मनान तूं येवका जाल्यार म्हळ्यार तुगेले पार्टनर लाग जावका येता आनी टीम मागीर एक्चुअली तुमी पळयल्यार म्हगेले एक सुरेख म्हळ्यार आमकां आमी कसं म्हळ्यार जनाक तांणी उणी सांबाळ येवचें ना जेवण कोणें सॅक्रिफायस करूंक ना जेन्ना आमकां स्टार्ट देखून नाशिल्लें आतां आमी कोणें आमगेलो काम करतलो आपयता ना तांकां तांगेले थंय मेळचे चेड मेळका मात येतात तांणी येवचे रेडी आशिल्ली उणी जाल्यार बट आमकां तशी आपोवचें मन नाशिल्लें मागीर
आम्ही सॅक्रिफायस केलं म्हणून प्रोजेक्ट सॅक्रिफायस करका म्हणणार ना वेल थॉट वेल थॉट आम्ही तांकां आपेतनाची तशी ते स्टार्टिंग दुखून आपल्याला एकल्यान मला सोडी माय आज मिगलोटो स्टार्ट दुखून एक 4-5 जण आयले मंगळूरांत त्यामुळे मिगलोटोची ताजी पुढे एक 5 वर्ष काम करता आसलीची आणि आयलेची आणि आजीक पळल म्हणजे 18-19 इयर्स तुकून मिगलोट असत व्हेरी गुड बॉस लायक अस म्हणताना एक अंगेले मला तशीच तुम्ही उडपांत एक ब्रांच ओपन केलेलं मेन म्हळ्यार आमगेले मँगलोर ऑफिस बिजे तशें अजंता बिझनेस सेंटर अंतू सो डैली एक 44 जन आमगेले उडपा तुकून येता आसले मंगळूराक गोतोच न्हू ट्राफिक आनी परत जावन एक सकाळी त्यांनी एक 9 घंटे बारसर हंगे 10:30 जाता एक्चुअली 10:30 10:45 टायर्ड जाता न्हू बस सारी मागीर बस सांजे कसं जाल्यार एक 6:45 बारसर त्यांनी पावसाळी आणि घरा पोताना 9 जाता ऍक्च्युअली पडले दिवस एक 3 घंटा त्यांनी फॅमिली कना त्यांनी कंपनी पडलं म्हणजे तांकां पाप कसं करता काम न्हू येवकच न्हू सो आम्ही कसं लेखले ते 44 जनां खातीर वापस त्यांनी ते ट्रॅव्हल त्यांनी राबेल म्हणजे एटलिस्ट 10 घंटे ऑफिस 9:45 बारसर पुरता सकाळी 9:45 घरा असता पळय 7 घंटे गेले 7:15 7:30 भितर घरा पोवता वेल थॉट पूण आमी उडपांत आमकां एक्चुअली खर्च्यो आणि कष्ट जन लायक पळयल म्हणजे ऑटोमॅटिक कंपनी वयर येत माय सो आम्ही कसं केलं 44 जनाक म्हणून एक 67 सीटर उडपा ऑफिस केल्लें कुंदी बेटांत आता आनीक आता एक 8-9 जनां घेतला म्हणजे ते उगोर उगोर एक्सपॅन्ड येता सर लायक विषय खुशी विषय ते तुमगेले मन आणि त्या मौल्यादार जावन आशिल्ले काम करता असत आमी स्टार्ट देखून तशी माय म्हळ्यार जन टीम असल्यार मात्र तांकां पळोवंक घेतल्यार मात्र आमी वयर खंडीत टीम बिल्डअप करता आणि ते तशें जाल्यार तुमगेले इतले जन टीम इतले जनाल 230 230 ताका तुमगेले तत्व कसले फिलॉसॉफी कसले नायकत्वाचे फिलॉसॉफी एक्चुअली हांवें कसं पळोवचें म्हळ्यार माय तांगेले एज्युकेशन जावका फॅमिली बॅकग्रावंड पळयता मेनली म्हळ्यार इकॉनॉमिकली ಸ್ವಲ್ಪ तांणी कोर आसा म्हणजे सो तांकां इंटरव्यू आनी करून दे हॅव टू क्वॉलिफाय म्हळ्यार ते इंटरव्यू पास जावका ते मेन म्हळ्यार तांगेले क्वालिटी बरें आसता एज्युकेशन आसता क्वालिटी आसता पुरो आसता बट ताका ಸ್ವಲ್ಪ पॉयंट चड दिता व्हॅल्यू बेस्ड जावन हें करताची ओके व्हेरी नायस आणि आमी जनां घेता म्हणून काही एडवर्टायज आनी केलेलो ना माय आनी कॅम्पस आनी गेलेलो ना आनी आमी पुरो रेफरन्सारी वचचे रेफरन्सारी बट क्वालिटी म्हळ्यार तुमगेले इंटरव्यू पास केलो मात्र इंटरव्यू पास केलो व्हेरी गुड आणि आमी कसं बॉन्ड आनी घेनाची माय आमी आतां बसते कडेन तुमी कंपनींत पळा तुमी 3 वर्स रावता नाजाल्यार तुमी 2 लाख दिवका आमी तांचो बिलीव करनाची म्हळ्यार जन आयल्यार तांणी खुशी रावका मागीर आनी तांकां कोण सांबाळून दिवचे म्हणून कसलें ना म्हळ्यार इतलो जर म्हणटा म्हाका सांबाळ जावका म्हण ना काम मेळ्ळ्या परम ना आमी तशी पुरो करिनाची म्हळ्यार आमगे मना कसं म्हळ्यार कोण एक इंजिनियरींग जो कसं शिकून येता ना एज्युकेशन लोन काडून आसता ताका एज्युकेशन लोन राखना ते कुडले स्टार्ट जाता आनी ते पे कोन्न ताका दिवस पडटले ताका ते आमी मस्त व्हेरी पर्टिक्युलर आसात व्हेरी गुड तशी पण आसतना मात जन हेचंदुकोन मोगान काम करताची लायक विषय शेणे माम आता तुम्ही व्यवसाय करताना रुटा कडेन म्हळ्यार स्केल करता आसता तुमगेले बिझनेस रूट म्हळ्यार मूळ कडेन जोडसून रावचें ताजें म्हत्व कसं आसा एक्चुअली कसं म्हळ्यार मेनली ह्युमिलिटी माय या म्हळ्यार ग्राउंडेड आसता केन्ना आनी कंडापट अनसर्टन बिझनेस केन्ना तुमकां एकूल एका आसना सो यू कॅनॉट रोड मॅप आनी घालूं जायना म्हळ्यार हांव अशें करता नेक्स्ट वर्स हें करता नेक्स्ट 3 म्हयने अशें करता कसलें करूं जायना ते म्हळ्यार तितलें एक वॉलेटायल आसा मार्केट आनी कॉम्पिटिशन आसा एवरी मिनिट चेंज जाता सो यू हॅव टू बी मेनली कसं तुवें चेंज जावचे रेडी आसता मागीर कसं हर्ट म्हणून कोण बस जायना हांव हेंचें करता आनी तो म्हाका पिक्चर असो म्हणून करूं जायना कसं ऑपॉर्च्युनिटी येता कसं येता आमी ते चेंज करून करपा जाता आनी टीमा केन्ना ओट्टू घेवन वचका येता म्हळ्यार कसं आसल्यार तांकां सांगून घेवन कष्ट आसल्यार तांकां म्हणना बट कसं एक काम करूच वच मटाक केला रे लायक तांकां अर्थ करून घेवपा येता म्हळ्यार कसं पाय सेक्यूर म्हणून कांय ना माय बिझनस सेक्यूर म्हळ्यार
कंपनीचे एक फिक्स्ड डेपॉझिट त्या मात सेक्युर म्हळ्यार वय दिसचे मागीर बिझनेस आनी केन्ना कसने चेंज जावचे पुरो कसने चेंज जावचे पुरो कसले सांगू जाय कसं- एनी टाइम हय, धरच्या हय. पुरो म्हळ्यार तुम्ही हय. एक कसं म्हणल्यार मनान तूं एक कसं जाल्यार आमी करता ती करी येता म्हणून एक असं म्हणून जाल्यार केन्ना हें करत टीम जॉक डेडिकेटेड असं वय, का वय. वय. आता मी तुम्ही सान असतानाचे वय, वय. कर्नाटक जनरेशन तुमगेल जनरेशन हम्म. आणि आत्ता जनरेशनान तू कसं डिफरन्स पळयता आमी सांबाळ तितले पळय न्ही आमी इन्वॉल्वमेंट म्हळ्यार कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट करेक्ट 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 आमच्या टायमार आमी पुरा आमच्या टायम म्हण एक 2 महिने पूड बरें ना फुल्ल कोड करका आसले आतां कोड करका म्हणना कसं दाखवता येयला हे कसं केलं म्हळ्यार रिपिटेटिव्ह वर्क हें तें पुरा राबयला राबयला आता म्हळ्यार तूं हे यूज करून घेवन तुगेलो रिजल्ट हाडप येता कसं नाशें पुरो बट हे तुका कसं रिजल्ट जावका म्हणून ताका इनपूट दिवका सो कोड करचे गती ना ते कोड ते कोण दिता तुका एप्लिकेशन बिल्ड करून दिता ऑलमोस्ट 80% कोण दिता जॉब्स जॉब्स तेंची तांचो कसं म्हळ्यार जॉब वत्ता नवे जॉब क्रिएट करता मागीर अच्छा म्हळ्यार तूं रिपिटेटिव्ह वर्क कोण घेवन आशिल्लो तेंपरा जॉब वत्ता बट ते हे यूज करून करता जॉब येता कसं नमुने जॉब जॉब म्हळ्यार हे म्हळ्यार हे एक मशीन न्हू मागीर वय machine- फीड करता ताका एक हें जावका न्हू तुगेलें इमोशन जावका न्हू म्हळ्यार तूं तें सम केला की एथिकली सम फीड करता वय फीड करता ताका रिजल्ट करेक्ट तशें करता रिजल्ट ते मशीन ते कसं रिजल्ट दिवचे पडटा करेक्ट एथिकली येस राईट ऑर नो म्हणून आम्ही पळोवपा कळ्ळें तुमकां सो तें तसो जॉब चड क्रिएट जाता Well, you have to use your analytical. ते कसं जाला म्हळ्यार हे येवन पूण कसं म्हळ्यार व्हडले कंपनी मात्र तांकां मात टेक्नॉलॉजी वर्क करूं जात केलो सान कंपनी जायना तशें पुरो आसलें आतां तशें कसं ना मागीर आतां तुमगेले की आयडियास म्हण जाल्यार तुमी कोणें करेत टेक्नॉलॉजी चॅलेंज नात कसं एक टेक्नॉलॉजी म्हणून कसं पळय ते खंयचे कंपनी चॅलेंज नात कोणाकय ना तशें म्हणचे पडटा जाल्यार कोणें पाय नवो एकलो ओपन करून तो तुमगेलो बिझनेस खावचे पळोवन बट केन्ना कसं म्हळ्यार क्रेडिबिलिटी म्हण आसता मार्केटान आतां आमी काडलें म्हणजे जाल्यार आतां कोणें व्हड कंपनी काडले 20-25 बिझनेस करता आसा तांणी तांकां रेफरन्स आसा तांगेले कस्टमर आसा तांणी प्रूव केला तांणी हे घेवन गेले तांकां चड वॅल्यू मेळटा की कोणें एकलो नवो चेन हे केला म्हणून ताका मेळना मेळना सो आमी कसं लेखला म्हळ्यार आमी आयले कुडे लास्ट एक 2 महिने नुकसान तंतू आसा तांगेले एक टीम करून आमी तंतू गेला आमी कसं लेखला म्हळ्यार आमी 250 जन घेवन 1000 जनाल काम करता वय वय हे यूज करून 250 जन घेवन 1000 जनाल काम करता टाइम तांचे तुमकां पयलीं एक आमकां रिक्वायरमेंट आयले जनरली ते काम करूंक एक 5-6 जन एक 15-20 दीस काम करता एकल्यान 5-6 दीस भितर कोण सुरू जाता करूं जाता व्हेरी गुड व्हेरी आउटपुट लाय जाता वय क्वालिटी लाय जाता बट मॉडरेशन जावका आम्ही करतात मॉडरेशन म्हळ्यार तुमी ते कसं म्हळ्यार ते तुमी ते कसं इनपूट दिलेले वय ते आउटपुट दिल्ले ते इनपूट आउटपुट आसता त्या सिस्टमांत मागीर कोणें दिलें तें सेम येता ताका सो तुगेलें आनी तागेलें कसं डिफरन्स भरलें सो कसं म्हळ्यार तांतू ते यूज करून एक 75-80% करून 20% तुगेलें तूं ऍड करता देन यू बिकम युनिक अच्छा येस करेक्ट करेक्ट पण आता चेडू आसान आसतना बायपाट शिकता की दॅट मे नॉट बी बट ऍप्लिकेबल आनी चेंज जाता मागीर कंप्लीट लायफ चेंज जाता आनी फुडेंच्या वरी पुरा वर्ष घडले आनी घेवन पैसे येना आनी फुडें कसं म्हळ्यार काम करूंक जेवण घालून घेवन ताका महिने चार्ज करता आसले मस्त कंपनीज पुरा तें पुरो उडी जाता तांकां कळटा ते एक महिना आउटसोर्स कसे ते आउटसोर्स म्हणटा ताका वय जॉबलेस जावचे बदलाक जॉब सिक जॉब सिक्का हे यूज करूं सिक्का हायब्रिड मॉडेल घेवन म्हळ्यार तांगेले एक्सपिरियन्स तांणी यूज करून घेवन हे यूज करून घेवन फास्टर डिलिव्हरी मोर क्वालिटी डिलिव्हरी सो टेक्नॉलॉजी बदल सिता टेक्नॉलॉजी नाही ये येऊन वय. सिच्युएशन सिच्युएशन चेंज जाता कोण अडॉप्ट करता तांणी सर्वाय जाता मागीर ये पूरा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन प्रत्येक येता मागीर प्रत्येक येता पण एप्लिकेशन डेव्हलप करचे स्किल डेव्हलप कोण घेवका स्किल एक जावका जावका एज्युकेशन तुमकां एक कॉन्फिडन्स जाता एज्युकेशन केला तुका काही एक काम वचका जाल्यार एंट्री लेवल कसं ना तुका एज्युकेशन कसं म्हाका कळटा ते येयले म्हणून एज्युकेशन सोडलें म्हणजे पिशे पडटा एक्चुअली एज्युकेशन कसं नासलें स्किल डेव्हलपमेंट स्किल ते तुमगेले एकाडेमिक्स ना जाल्यार इंट्रस्ट घेवन तुमी हे स्किल डेव्हलप करा शिकचे कितलो इन्फॉर्मेशन मेळटात सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स करता म्हणना सेल्फ लर्निंग करत मागीर मस्त जन म्हाका गोत सेल्फ लर्निंग करून करता मागीर म्हळ्यार एज्युकेशन एक तुका एंट्री लेवल ते व्हरूंक
आयडेंटिटी स्किल मेन तो स्किल तू शिकेत त्याच्यामुळे एज्युकेशन सोडले गेले माय त्या सोडून मग तांतो डिसअपॉइंट जावचे ना जे म्हाका काम मेळना म्हणून लेखलं म्हणजे रे काम गॅरंटी येतं करेक्ट लायक विषय हो जेणे माम तुमगेले वर्क लाईफ ह्याच विशयांत एक 2 सेंटेन्स उलय वर्क लाईफ ॲक्च्युली मिगेल फॅमिली मिगेल बायल सन्मती म्हणून किनगोळी इत्ती आणि म्हाका 2 चेल्ले एक चेल्लो 20 वर्ष आणि एक चेल्लो 6.5 वर्ष हांव एक 10 to 12 वर्स हांव ऑफिस स्पेंड करता माय सकाळी एक 10 घंटा येयले री बेसता म्हळ्यार आफ्रिका कस्टमर आसले मित हांगेले 3.5 5.5 घंटा डिफरन्स आसता सो म्हाका बसून हांव 10:30 ते बेसता 10 10:30 बेसता आणि सॅटर्डे संडे हांव काम करना माय फोनार आसता आणि कसं म्हणल्यार आमी मिगेल घरात कसं जालें म्हळ्यार फूड हांव कामां आसतना मस्त ट्रॅव्हल करता आसलो हांव महिनगटल्या प्रयाण आसलो त्यापूर आसतना तांकां आतां कशी येता डेली घरा येता असं आणि गेले हांव एक 2-3 दिवस भायर गेले म्हणजे 7-8 दिवस माय इंडिया दुकान भायर गेले किंवा 2 दिवस आणि मिगेले घरा दुकान ऑफिस घरा सोडले विंगड काही वचना माय फॅमिली ओटूची म्हळ्यार तांणी काय भारी चांग विषय खुशी जाली तुम्ही सांगिले आता व्यवसायकाने अवॉइड करका जाल्यार चुकी खंयची चौकी जाता माय चौकी जायना कसं नाही करू जायना म्हळ्यार बिझनेस आसता री एक्सेप्ट करून समकोन घेवक म्हळ्यार तुका एक कसं की एक जावक म्हण आसतना तांणी तुका स्वपन दाखोवन तुका मोस करता मातशें सो त्या पुरो शिकून घेवन रिपीट करूनाचे मेनली एक्झॅक्टली रिपीट करूनाचे शिकिल्ले आमी रिपीट करूनाचे आणि ग्राउंडेड आसता माय म्हळ्यार कसं जाल्यार आमी आनी वर्कींग प्रोग्राम कोणें दिमगेला म्हाका कोणें आपयल्यार म्हाका तुम्ही आपयले आयला विंगड कोण आपयला मगेले म्हणजे कांय करनी आमी वर्क इन प्रोग्रेस आणि खर केलं म्हाका आज आतां कसं लेखलें आतां 4 वर्स जालें आतां येयलें आतां बस म्हाका स्टार्टअपची फिलींग आयला म्हळ्यार हे यूज करून ग्रो आउट करता ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ तुमगेल आनी एक फेज ऑफ लाईफ तुमगेल बिझनेस वर्क लाईफ पुरा आयकलेंची आतां तुमगेले रॅपिड फायर विशय जाले तुमगे लिडरशिपाचे तत्व खंयचे पुरा जाण लायकत माय म्हळ्यार पुरा जाण ऑपॉर्च्युनिटी चोरलाचे तांकां पुरा जाणां कोट्ट घेवन वता म्हळ्यार वॉट एवर बेस्ट फॉर द कंपनी इंटेग्रिटी बेस्ट फॉर द कंपनी आय विल टेक इट म्हळ्यार तो एकलो नवो येवन वचचे पुरा तागेले हांव घेता माय म्हळ्यार पुरा वॉट बेस्ट करून वचची सगळ्यांक ऐकून घेता वंडरफुल वंडरफुल एक मौल्य तुम्ही जीवनांत फॉलो करचे म्हळ्यार कोणाक दुःखचे नचे माय ऑनेस्टी कोणाक दुःखचे नचे दुःख सक्सेस नाही माय ॲक्च्युली कोणाक अन्याय करून कोणाक हें करून फेर तांणी आमकां अनफेर आसल्या बरें आमी फेर जावन ट्रीट करचे एक मना एक समाधान म्हाका कोणाक मोस करूनचे सक्सेस शॉर्ट टाइम बिझनेसान तूं कोणाक मोस करूनचे आनी कोणाक एक अनफेर जावन कोणाक ट्रीट करूनचे ते 2 मेन तांतूं आमकां लॉस जावचे पुरो बट इट इज टेम्पररी लॉंगर रन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू करेक्ट आता यशस्सु गुरीकी प्रयाण प्रयाण माय म्हळ्यार एक यशस्సు आयले एक फेल्यूर येता सो कंटिन्युअसली मुखार गुरी येईल म्हणटा म्हळ्यार फेल्यूर आमी मस्त मात्ते घेवचे ना म्हणून बट मात्ते येता कसं करूं जायना म्हळ्यार बिझनेस आसतना फेल्यूर हर्ट जाता बट तें तुका आनी स्ट्रेंथ दिवका म्हळ्यार यशस्సు घेवचे खातीर करेक्ट स्ट्रेंथ दिवका फेल्यूर येता मस्त येता करेक्ट आता फर्स्ट कंप्युटर मेमरी तुम्ही आत्ते उडगास आशिल्ले खंयचे आसा फर्स्ट एक फ्लॉपी डिस्क नाशिल्ले त्या टायमार आता एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन टेक्नॉलॉजी विदाउट एथिक्स म्हळ्यार नीतिशास्त्र नसतील टेक्नॉलॉजी डेंजरस की पॉवरफुल डेंजरस म्हळ्यार एथिक्स नाशी केल्यार एक पटीक सक्सेस मेळचे पुरो बट लॉंगर रनात तुका मारले म्हणजे मागीर तूं वापस वयर येवचेना मागीर खंडीत खंडीत म्हळ्यार आतां कोणाक तशें एथिक्स नाशी मस्त टायम चलोवचें जायना मागीर पॉवरफुल एक टायमार दुड्ड आनी पॉवरफुल दिसचें पुरो बट एक पाटी तुका प्रॉब्लम येयलो म्हणजे मागीर यू कॅनॉट कम बॅक करेक्ट सो इट इज बेटर टू गो स्लोली एथिकली सो दोनी आसता डेंजरस एथिकल नसल्यारी नीतिशास्त्र नसल्यारी डेंजरस आनी कसं म्हळ्यार तुमगेल वयरी प्रभाव घालेले एक बूक
खंयची बूक नावे मनीशू मनुष्य म्हणलो म्हाका म्हळ्यार म्हगेले पुढे लेझर सॉफ्ट सुरेश कामत Right, म्हणून एम डी right. जाना सिल्वा तागेले ಒಟ್ಟು एक 12 ವರ್ಷ हांव स्पेंड केलेले हम्म. तेंच म्हगेले लायफा पार्ट माय शिकिला एज्युकेशन पुरो तागेले ಒಟ್ಟುची व्हेरी गुड ह्युमिलिटी अशें पुरो म्हळ्यार ताण म्हाका तितलो ताण म्हाका एक हें कोन्न सोडलें मागीर म्हळ्यार एक ट्रान्सफॉर्म कोन्न सोडलें ट्रान्सफॉर्म व्हेरी गुड कोन्न सोडलें अँड फॉर द बेटरमेंट वय वय म्हळ्यार तसलो मनुष्य हांवें म्हाका ताजे फुडें मेळ्ळी ताजे नंतर मेळ्ळी मागीर एकलोच म्हळ्यार म्हाका भूकन वस्तू वाजयला हांवें बट परमनंटली ते व्हॅल्यू सिस्टम दवरून घेवची म्हणून आसील तागेले ಒಟ್ಟು तागेले एक हें मात म्हाका ट्रेनिंग हय व्हेरी नायस Right. ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी responsibility and rewarding actually risk कंचन ना मागीर risk is there in everything even तुगेले एम्प्लॉयमेंट रिस्क आसा आजकाल रिस्क नातील कसं ना बट अंत कसं म्हळ्यार रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा बट इट्स रिवॉर्डिंग ऑल्सो इट विल गिव लॉट ऑफ हॅपीनेस हांव म्हगेले फॅमिली कसं बिझनेस बॅकग्राऊंड ना एक्चुअली सो बट आय हॅव एन्जॉयड दीस म्हळ्यार म्हाका मेळ्ळेलें ऑपॉर्च्युनिटी आय हॅव एन्जॉयड इट इज व्हेरी रिवॉर्डिंग अँड व्हेरी सॅटिस्फाईंग व्हेरी गुड येस करेक्ट हाजी के तुम्ही ऍक्टिव्ह जाऊन काम करता असं म्हणजे कसं प्रेरण दिता तर काय ना म्हाका खुशी येता मागीर खुशी येता म्हाका म्हळ्यार म्हाका कसं मोटिवेशन म्हणना आय लायक वॉट आय डू व्हेरी गुड हय आनी दॅट इट सेल्फ इज मोटिवेशन तुमकां- कसं म्हळ्यार तेंच्यात एद्दोळू इंडियान पुरो टायप ऑफ बँका काम केलें मी पब्लीक सेक्टर म्हळ्यार गव्हर्मेंट बँक्स प्रायवेट बँक्स कॉपरेटिव्ह मस्त उणे बट कॉपरेटिव्ह बरें केलें आमी व्हेरी हय आनी आत्तां कसं जालें म्हळ्यार हांव आतां भायर एक्सपांड केला भायर आफ्रिकांत कस्टमर्सांनी मेळचें स्टार्ट जाला म्हळ्यार आमी 2 केल्ले सो ते नवे हेच्यात म्हाका परस हांव एक कसं की नवें स्टार्ट केलें Start फिलिंग केलें. येता असं म्हाका हय व्हेरी गुड इट शुड नॉट बी स्टॅटिक डायनामिक मुखार म्हाका फुल खूश जाता हांव म्हाका म्हगेलें काम म्हाका खूश आसता आनी म्हाका कांय एक टायर्डनेस ना खंयचे टायमार उठ्ठा खंयचे टायमार काम म्हणलं म्हाका 2-3 घंटे न्हीद आसता हांव खुशीर आसता ते म्हणटा पळय हय. मनाक खुश आस म्हण जाल्यार केन्नाय एक संतोष आस म्हण जाल्यार एवरीथिंग वॉट एवर यू डू यू एन्जॉय लायक विषय शेणे माम थँक्यू तुम्ही आमगेलो तो चंद कोन तुमगेले मनान तुले पुरे एक शेअर केलेलो आसा तुमकां हांगा येयल्याक धन्यवाद एक सान एक गांवांत तुम्ही जन्म येवन तुमगेले एक हॉट ग्लोबल इफेक्ट ते आजी तुम्ही मुखार गेलेले आसाची सो देव आनीक बरें करो आनीक मुखार तशें जावो म्हणून आमी विश्व कोंकणी सकून तुमकां शुभेच्छा करताची थँक्यू मागीर आपल्याला थँक्यू आमगेले मन म्हळ्यार विक्षकांकय हय. तुम्ही एक फेस केलेले चॅलेंजेस अशें हय. करो तांचो सुकून तुम्ही शिकिल पाठ ते तांकां आत्ता तरणाट्यांक हेल्पा पडो सहाय जावो काय नाही म्हळ्यार Especially- म्हळ्यार हांव एक ऑर्डिनरी बॅकग्राऊंड एक्झॅक्टली सो म्हळ्यार एक मन करून एक लॉंगर एक विजन दवरलें म्हणजे गॅरंटी अचीव करूं शकता म्हळ्यार म्हाका हाजी आमी कॉम्पीट करचे रोड कंपनी वयता एक्चुअली जाल्यार इतलें काम केलेलें निमित्त कसं नाही आमकां आमी सान म्हूण एक सान गांवां दुखून आयले जावं मंगळूर दुखून आयले म्हणून फिलींग येना त्यांची यशस्सा खातीर हय. खंय सुकून आयलो म्हळ्यार नाही तू कशी मुखार वता म्हळ्यार एक खंडीत इम्पॉर्टंट असाची आता विक्षकांकय तुम्ही आमगेलो तो इतले वेळ बैसनो आमगेले एक चंद हांगेल विचारू हांगेले मनान तुले ताणें उलयलें असाची एलकोट टेक्नॉलॉजीज म्हळ्यार एक लायक नांवादीक संस्था वयर येतस ते तुम्ही खंय सुकून सूर केला म्हळ्यार अगत्य ना तुम्ही कशी वयर येताची म्हळ्यार एक खंडीत एक लायक विषय असं सो विक्षकांकय तुम्ही आता आमगेलो तो बशिला ना तुमकां धन्यवाद देव बर कर म्हणतची आमी हांगा मुक्ताय करताची